फर्स्ट आयटमूच असलो तो म्हणटा ती फायल येयल्ली जीटीसीची फॉर युनिटी मॉल कंस्ट्रक्शन लायसन्स ती प्लेस जाली आणि सेक्रेटरीन वाचले की अशें आसा म्हणून आणि डिस्क्रिपन्सी नोट केली म्हणजे एक फायल दिल्या तिने बरी व्हडली फायल दिल्ली आसा मग तितून कितें ना तितून जशें बाबून सांगला 1 and 14 तेंचे मेन्शन केल्ले ना आणि मागीर टायटल डॉक्युमेंट्स ना म्हणजे जी पयली आयटीची जागा आसली ती आता जीटीडीसीची कशी जाली पयली ती गव्हर्मेंट जागा आसा ती डिपार्टमेंटाक कशी पावली ते टायटल डॉक्युमेंट्स ना मेन म्हणजे WITचे परमिशन ना आणि जो 55 KLDचो सेवेज ट्रीटमेंट प्लॅन येता त्याचे कन्सेंट टू ऑपरेट ना त्याचे प्लॅन अप्रूव्ड प्लॅन ना एनवायरमेंट क्लिअरन्स जी बोर्डार तुमकां दिसता मात हे फायलीक ना हेल्थाची NOC जी बोर्डार तुमकां दिसता मात हेजी ना सो अशे 7 डॉक्युमेंट्स नॉन कॉम्प्लायन्स ते तेंच्यांनी केल्ले आसा आणि जेन्ना दुसरे ग्राउंड आहा की टेक्निकल ग्राउंड जे आम्ही कंप्लेंट केली गोविंद बाबान आणि हांवें कंप्लेंट केल्ली की ती जे वेटलँड म्हणून ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आसा ते वेटलँडच्या बफर झोनान आणि इन्फ्लुएन्स झोनान जो 3.5 लाख ते 4 लाख सुमार इन्फ्लुएन्स झोन आसा त्या झोनान हे कंस्ट्रक्शन येता आणि ती बाउंड्रीज डिमार्केट जावंक ना डिमार्केट जायनासतना हे 25,000 स्क्वेअर मिटरान युनिटी मॉल हाडटा सो तेवूय तेंच्यांनी नोट केल्ले आसा आणि हे डिपार्टमेंटाक ते कळयतले सरपंचान हे रेजोल्यूशन प्रपोज केल्ले आसा ते आमकां बरी गोष्ट दिसता की सरपंचान हे रेजोल्यूशन प्रपोज केल्ले म्हाका डेप्युटी सरपंच तेंच्यांनी सपोर्ट केलो बाकीचे पंच मेंबर सपोर्ट केले 10-11 पंच मेंबर आहा तितूंतले 10 पंच मेंबर येयल्ले एक पंच मेंबर आमकां थंयसर दिसोंक ना तो कित्याक आमकां खबर ना सो पंचायतीन आपली लिटमस टेस्ट जी आयज आसली अग्नी परीक्षा ती 50% पास जाला 50% तेणी पास केला 50% पास म्हणल्यार कितें हे फायल जी आहा ती रिजेक्ट केला आणि आयज म्हाका दिसता तेंचे 14 नवो कायदा की 15 दिसांनी भितर डिपार्टमेंटाक कळोवपाक जाय नाजाल्यार तेंची टीम अप्रूव जाता फायल सो आयज फाल्यां 15 दीस जाता आयज तेंच्यांनी बाय इवनिंग ते जीटीडीसीक कळयतले सो हेजो मिनींग एकूच आहा की इतले दीस जीटीडीसी काम ते आहा ते इल्लीगल करताले जीटीडीसी म्हणल्यार गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तेजो बोर्ड आसा तेजो डायरेक्टर आसा तेजो एक मिनिस्टर आसा मागीर तेजो टुरिझम सेक्रेटरी आहा हे सगळे गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट ते गव्हर्मेंट ऑफिसर तेच इल्लीगल काम करता एका विलेजीन आणि आमची तयार लेक आहा आमची जी जीवन दायनी तिका डिस्ट्रॉय करता दुसरो पॉयंट आसलो तो म्हणटा अवेरनेस जे आमी करता थोडे पॉयंट मेंबरांनी हे केले की ऑब्जेक्शन हाडले की तुम्ही एज अ बॉडी आमी एज अ बॉडी म्हणून अवेरनेस कित्याक करना काल आमची देवळान मिटींग जाली गवडेपाड हनुमान टेम्पल थंयसर कोणूच पंच मेंबर प्रेजेंट नासलो सो तो क्वेश्चन मार्क बाकीची मिटींग जाली थंयसर 3 पंच मेंबर प्रेजेंट जाले तो तुम्ही वांगडा कित्याक येना सो 50% लिटमस टेस्ट अजून अग्नी परीक्षा पंचायतीची उरलेली आसा ते लोकांच्या वांगडा येतले काय व्हडलो प्रश्न आसा डोर टू डोर करतले तेंच्यानी तशें डिस्कशन जाला तेंचे की येवचे म्हणून फुडें आतां फुडें येतले ते आमकांय परीक्षा सो आतां ही परीक्षा अग्नी परीक्षा पंचायतीन काडून आतां डिपार्टमेंटाचेर घातलेली आसा MLAचेर घातलेली आसा आणि सरकाराचेर घातले सो आमी पळोवया सरकार हेजेर कितें निर्णय घेता तो आनी हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करता काय ना तो म्हाका परमिशन दिवंक ना ते आता पंचायतीन जी फायल येयला कंस्ट्रक्शन लायसन्स तेका रिजेक्ट केला फुल फायल ऑन टेक्निकल ग्राउंड कित्याक ते 7 डॉक्युमेंट्स आहा पळय फायलीन ते कांयच दिवंक ना एनवायरमेंट क्लिअरन्स दिवंक ना हेल्थ NOC दिवंक ना STP प्लांटाची प्लांट दिवंक ना मागीर सेल डीड आहा ना जाल्यार कन्वेन्स डीड आहा ती गव्हर्मेंटाची जागा म्हणटा न्हू मागीर यात कोण करता जीटीडीसी करता पयली IT डिपार्टमेंटा कडेन आसली ते कशें ट्रान्झॅक्ट जाला कितें कॅबिनेट डिसिजन्स आहा सेल डीड आहा गिफ्ट केला काय फ्री टू फ्री बेसीस दिला डिपार्टमेंटल हे नोट्स आहा ते बीन काय दिवंक ना मागीर 55 KLD सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट येता 55 KLD म्हणल्यार 55,000 लिटर्स पर डे इतलो सेवेज तो जनरेट जातलो तेजो प्लान दिवंक ना तेजो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची NOC टू ऑपरेट दिवंक ना हे वेटलँड आहा ते WITच्या अंडर येता WITचे परमिशन तेंच्यांनी मेळोंक ना एनवायरमेंट क्लिअरन्सचे कॉपी पंचायतीक दिवंक ना सो हे सगळे डॉक्युमेंट लॅप्सीस आनी टेक्निकल क्लिअरन्सीस आहा पळय पॉयंट्स आहा तेजेर ते पंचायतीन रिजेक्ट केल्ले आसा आता इल्लीगल काम चाललें ते बंद आहा टोटली सध्या आयज तरी आमकां आमी गोविंद बाबान आमी सगळ्यांनी आपण पुलिसेक आपण तेंकां पुलिसेक घालून ते बंद केल्ले आसा पण तेंच्यांनी कितें केलें ना तेंच्यांनी 4 सायडीन बॅरिकेड्स घातलेले आहा सो आमी सांगला पंचायतीक की दुसरो आयटम आता स्टॉप नोटीस काढला पळय तेजे आता पंचायतीन ऑफिशियली इन्स्पेक्शन करूंक जाय तो वचून इन्स्पेक्शन करून बाउंड्री ते सायडीक तळ्या सायडीक ओपन आहा ते बाउंड्री बंद करून ते आडोवंक जाय काम कित्याक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू आहा एक्सकॅव्हेशन बी चालू आहा थंयसर आतां भितर चालू आहा कारण आमकां खबर ना की ते आमकां मागीर ट्रेस पासिंग घालूं येता कितेंय घालूं येता सो ताका लागून आमी पंचायतीक डिमांड केला तो आमी स्टॉप नोटीस काढला फुडलो प्रोसेस कितें आहा 66च्या अंडर तेंच्यानी इन्स्पेक्शन घेवपाक जाय जीटीडीसीक नोटीस काडपाक जाय आनी सगळे TCP सगळे जॉयंट इन्स्पेक्शन विलेजरांक थंयसर आपोवंक जाय आनी मागीर तांकां शोकस नोटीस काडपाक जाय कित्याक परमिशन नासतना तेंच्यांनी काम चालू केलें तो जीटीडीसीन बोर्ड मारला सगळे परमिशन आहा तिंगा ट्री कटिंग परमिशन एनवायरमेंट क्लिअरन्स हेल्थ NOC TCP आहा मात पंचायतीची ना जी पंचायतीन ऑलरेडी तिंकां आयज फायल ती रिजेक्ट केल्ली आहा एक पंचायतीन बरें डिसिजन घेतलें की आमी तांकां सांगलें की हेचेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय म्हणून त्या बरोबर तांकां थंय स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडली पण ती स्टॉप ऑर्डर नोटिसीक कसलेच तरेची म्हणजे रिस्पेक्ट न करता
तेंच्यांनी थंय काम सुरूच दवरलें. इतकेंच न्ही, एकदम गेट बी सगळी बंद केली आणि बंद करून हे थंय कितें करपाक लागले, पोकलीन बी घालून ते दिसा म्हणजे खडप बी आसा ते फोडपाक लागले. सो त्या बरोबर पुलिशेनूय कंप्लेन जाली. पुलिशेन कंप्लेन जाल्या नंतर आमचे कडेन जे कितें हें आसा, डॉक्युमेंट आसा, तेचेरूय PIN आसा ते प्रश्न उपस्थित केले. सो सिच्युएशन खूब इंटेन्सिफाय जालें. आमी पंचायत एका सरपंचाक उलो मारलो, ताका सांगलें बाबा तुवें जे पळय ताका स्टॉप ऑर्डर पळय काडलेली पळय काय न्हू, तेजें कितें जालां तें तुवें पळयलें काय म्हणून. अरे तेजें काम चालू आसा मरे तें. अशें करून हो प्रोसेस जो आसा पळय काय न्हू, हें बरोबर न्ही, हें चुकीचें घडलेलें आसा, हें आमी तांकां सांगलें. आनी आयज तुमकां सांगपाक म्हाका आनंद दिसता की आमच्या संपूर्ण गांवांत सध्या जे तरेचें वातावरण, इतकें गंभीर वातावरण हें जाल्लें आसा. तुमी जाणा आमच्या वाड्या वाड्याचेर आमचे मंडप आसा, आमचो भौस आसा, भौस चलता, भौसारा पळयता आमी कितें गांवाची डिसिजनां. त्या बरोबर आमच्या भौसाची वाड्या वाड्याचे आमचे भौस जमून आमी आतां डिसिजन घेतलेलें आसा की हो लढो जो आसा तो आमी कितें करतले म्हणून, वांगडा फुडें व्हरतले म्हणून. म्हणजे घरांसून सगळे आमी झाडून भायर सरतले, ल्हान व्हडले बी तें कांय पळोवचें ना. अशे तरेची आमची डिसिजनां जाल्लीं आसा आमच्या डोर टू डोर मिटिंगेत. आयज फोर्टनायट मिटिंगेन आमी पळयलें की आमचे सरपंच धरून आमचे जितके मेंबर आसा तेंच्यांनी आयज परते आमकां सांगलें, जशें ते हितून सांगताले, ग्रामसभेन म्हणटाले ते आमी सगळे तुमचे लोक आसा ते बरोबर आसा म्हणून. तेन्ना आयजूय तेंच्यांनी ह्या गोष्टीचो पुनरुच्चार केलो आनी तेंच्यांनी एक मतान हें हांगासर ह्या एका GTDCक त्या मोला खातीर लायसन न दिवपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. त्याच बरोबर कांय मेंबरांनी असोय प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा, अरे जर तर आमी स्टॉप ऑर्डर तांकां काडून सुद्दां जेन्ना तेंच्यांनी काम केल्लें आसा, आमची ऑर्डर आसा डिजोबे केल्ली आसा, तेचेरूय आमी कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. तेचे आतां भितर तेंचें हें चालू आसा. तो सांगपाचें कशें आसा की अशे तरेन जवळ जवळ जे पळय कन्स्ट्रक्शन लायसना खातीर तेंच्यांनी पळय ते डॉक्युमेंट कितें धाडलेले आसा TCPन तांकां दिवचें म्हणून लायसन, तितून जवळ जवळ हांवें जें आतां हें केलां, नोंद केला, हांवें नोट केला, तितून जवळ जवळ 60 डॉक्युमेंट कितें आसा मिसींग आसा, ना तितून तेंचे कडेन ना, ते कोणा कडेन ना, GTDC कडेन ना, ओनरशीप डॉक्युमेंट ना, फॉर्म नंबर 114 घे ना, नांव ना. मागीर त्याच बरोबर मागीर सगळ्यान व्हडलो जो आसा पळय काय न्ही, तो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो रोहन खंवटो जो पळय आमकां प्रश्न करता, दावे सायडीक बिल्डिंगी आसा, उजवे सायडीक बिल्डिंगी आसा, हेजे प्रश्न आमकां जो पळय करता पळय काय न्ही, त्या रोहन खंवट्याक हांव सांगूंक सोदतां की कितकी पानाचेर तें हॉटेल तें 17 मजली नाही हे आसा ते तो हॉटेल आसा, डबल ट्री. मागीर कोण ते गेरा हे तळ्याचे, हे तळे अशें जर आसा जर तेज्या लो लायनींग आसा, कितें येता तेंचें कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा. खरें म्हटल्यार त्या टायमार हे WRD आसा तेंच्यांनी सुद्दां कितें करपाक जाय आसलें, हो सगळो वॉटर कॅचमेंट एरिया म्हणून तांकां ती परमिशनां नाकारपाक जाय आशिल्ली. पूण हो जो रोहन खंवटो जो आसा आमकां ब्लेम करता, आमी खंय आसले काय म्हणून. सो सांगपाचें अशें आसा, आयज सगळो बरो निर्णय जाल्लो आसा. आता त्यांनी सांगला की तुम्ही पंचायत बॉडीन युनिटी मॉला खातीर परमिशन ना म्हणून ओपोज केलो, लोकांक रावतलो म्हणून कितें तथ्या भितर तुम्ही जाणा आसतले कित्याक हो विशय एक म्हयनोभर जालो घासता. तुमकां खबर आहा कित्याक आमी पयलीं सांगलें ग्रामसभेकूय रेजोल्युशन घेतलेलें, कित्याक की लोकांक जर युनिटी मॉल नाका जाल्यार आमी लोकां वांगडा आसतना आमी पयलीं सांगलेलें. आतां तिनीच ग्रामसभेक आमी रेजोल्युशन घेतलेलें. आयज आमी फोर्टनायट मिटिंगेक डिस्कशन घेतलेलें की आमकां गांवांत प्रोजेक्ट नाका म्हणून, लोकांक जर नाका म्हणून आमी सगळे बॉडी सगळे पंच मेंबराक आमी डिस्कशन केलें. पंच मेंबर डिस्कशन सगळे पंच मेंबरान म्हणजे अपोज सांगलें की आमकां लोकांक जर नाका, आमकां नाका म्हणून हो आयच्या फोर्टनायट मिटिंगेक आमी डिस्कशन केलें. थंयसर काम चालू आसलें न्हू, ते आमी स्टॉप डिस काडटले. ते तुम्ही एक मेन्शन केलेले की ते फायल सारखी फुल हे ना म्हणून, कंप्लीट ना म्हणून फायल.
गेल्या फोर्टनायट मिटिंगेक आमचे कडेन तो डिस्कशनाक गेलो टॉपिक आनी जशें लोकलांनी आमकां क्वेश्चन केल्ले की त्या प्रोजेक्टाच्या बाबतीत आमी कितें डिसिजन घेतला सो आमी डिसिजन घेवंक पावंक नासले कित्याक तेंचे आमचे कडेन काय कसली एप्रुवलाक फायलूच येवंक नासली सो आयज ती फोर्टनायट मिटिंगेक प्लेस जाल्ली सो एनएमएसली आमी सगळ्या मेंबरांनी ताका ओपोज केला आनी मेन म्हटल्यार गव्हर्मेंटान आमकां सारको डाक शेडोवन दवरला की बाबा तेजो गव्हर्मेंटाची स्टडी ना तितून आतां जशें आमी तेंचे कडेन उलयताले ते टॉप लेवलाचेर आमचे तळे आहा तो मेन वॉटर सोर्स आहा आमचे सगळी सकयली जी शेतां बितां चलता पळय अजून ते लोकांक खबर ना किंवा गव्हर्मेंटाकूय खबर ना ते कितें चल्लां तें आनी तो मेन वॉटर सोर्स आमच्यो ज्यो बांयो आसा तळयो आसा शेतां रोयता लोक पळय ते वयले सगळे उदकाचे हे आमकां हांगासर बेनिफीट आहा आनी तेजेर कांयच गव्हर्मेंटाची स्टडी ना अशें आमकां तरी दिसता किंवा एज अ स्टेक होल्डर गव्हर्मेंटान आबा तेजी बॉडी किंवा कोणाक तरी धाडून आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाल्लें सो अजून पर्यंत कांय जाल्लें ना सो आमी ताका टोटली ओपोज केल्लो आसा आनी आमी गांवकारां वांगडा रावतले तो डॉक्युमेंट मिसिंग आहा म्हण सांगला तुम्ही जेन्ना तुमची बॉडी मिटींग जालेली पळय तेन्ना हांवें सायट केलां की थोडे डॉक्युमेंट मिसिंग आहा फायलीन खंयचे डॉक्युमेंट मिसिंग आहा ना पळय आतां तेणे डिस्कशनाक घेतलें ते जनरल डिस्कशनाक घेतलां आतां आमी समजा वचतले तेजे कडेन सेक्रेटरीचे टोटल फायल स्टडी करपाक जाय आमकां कितें कितें डॉक्युमेंट ना तितून कित्याक आमकां कशें कंपेर करपाक जाय ऑलरेडी तेंच्यांनी थंय खंयचे एप्रुवल आहा तेंचे कडेन पळय ते सायन बोर्डाचेर तेंच्यांनी वयर मारला म्हणून आयकलां सायटीचेर सो बेस्ड ऑन दॅट आमकां कंपेर करपाक जाय खंयचे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी दिला कित्याक म्हाजी तितली स्टडी ना खंयचे खंयचे डॉक्युमेंट ताका एलिजिबल आहा सो आमचे गांवकार आहा जे वेल वर्स आहा तितून बायोडायवर्सिटीचे आहा सगळे आहा सो तांकां घेवन सगळे बाबा ती फायल कितें धाडल्या तेंच्यांनी कित्याक आमकां फुडें लिगली पळोवपाक जाय आतां तेजे लिगल क्लेमूय येतले सो आमकां गांवकारां वांगडा रावपाक जाय आनी बेश्टेच ओपोज करूंक जाय म्हणून ओपोज करप ना तो तुमचें आतां थिंगा काम चालू आहा तुमच्या पंचायतीचें हें घेयन आसा परमिशन घेयन आसतना काम जालां तूं कशें कितें पळयता तेजेर आतां जशें हांवें मिटिंगेक सांगलेलें की आमी आमच्या थ्रू एक पंचायतीच्या थ्रू कंप्लेंट वचपाक जाय पुलिशेक म्हणून पुलिसांनी आतां तें क्लॅरिफिकेशन मागलां की आमी तांकां कितें तरी एनओसी दिल्या काय म्हणून पुलिसांनी लेटर धाडलो वळखलो की पंचायतीन तांकां कितें एनओसी दिल्या काय म्हणून सो आमी ताका सांगलें आमी कसलें परमिशन दिवंक ना ताका रिप्लाय धाड म्हणून इमिजिएटली सो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आहा पळय तें वी आर विथ पीपल फाल्यां कितें सुद्दां जाल्यार पुलीस स्टेशनार आमी येवपाक फाटी ना येतले आमी पळय तेणें आतां हेंच्यांनी 2-3 पार्टींनी कंप्लेनी घातल्या पळय तेजें इन्स्पेक्शन करून आमकां रिपोर्ट दिवचो पडटलो न्हू आतां तुम्ही फोर्टनायट मिटींगेक कितल्या जाणांनी पंचांनी ओपोज केला सगळ्या पंचांनी ओपोज सगळे कोणाकूच नाका 10 जाण आहले ना 8 जाण एकली नासली मेंबर 10 जाण आहले 10 जाण आसले एकली मेंबर नासली सगळ्यांनी ओपोज केला ओपोज केला तुम्ही एक डिमांड केलो की हिंगा म्हादेवान डिमांड केलो की जे तुम्ही ओपोज करता पंचायतीन ते ग्राउंड लेवलाचेर ओपोज जावपाक जाय म्हणून तेजेर बाबतीन तूं सांगता म्हादेव पयलीं कॉन्सेप्ट जे आमकां कांय खबर ना तितून आमी फॅक्ट कितें उलयतले ना तुम्ही म्हणलें की ते पंचायतीक सगळ्यांक सांगलें तुमी आतां हितून कोत्ता आमच्या ऑफिसान बसून ओपोज कोत्ता पूण तुमी गांवच्या बरोबर रावचे रावतले ऑफकोर्स रावंकूच जाय न्हू आतां निवडून हाडला कोणान आमकां लोकांनी तेच लोक ओपोज करता न्ही तेंच्या बरोबर नाल्यार आनी कोणा बरोबर रावतले आमी मेन इशू कसो आसा की बाबा थंय सायटीचेर बाबा कितें डिमार्केशन केलां तेंच्यांनी आमचो बफर झोन कितलो आहा असले गोश्टी कांय थंय डिस्क्लोज केल्ले ना जो पर्यंत प्रॅक्टिकली आमकां वचून आमी तेजो पळयना न्हू तो पर्यंत आमकां कांयच कळचें ना बेश्टी फायल घातली म्हणून ग्रावंड रियलिटी कोणाकूच खबर ना न्हू सो ग्रावंड रियलिटी कशी जेन्ना तुमी बाबा सर्वेराक हाडटले किंवा आमचो सर्वेर येतलो इन्स्पेक्शन करतले कितलो बफर झोन आहा तुमचो प्रोजेक्ट कितें सांगता तुमची सिवरेज कितली आहा तुमची गार्बेज कितली येतली हें आमकां कन्सिडर करपाक जाय न्हू कित्याक इतलीच जी एरिया उरल्या पळय आमची ती आख्खी चिमला खावन उडयतली तर एक वायट कसलो प्रोजेक्ट जर येत न्हू आख्खे चिमलोलकार काबार आमी ऑलरेडी आमची आतांच जर पळोवंक वचत जाल्यार गेल्या फाटी एक लास्ट IT प्रोजेक्ट येयल्लो पळय तेन्ना जेन्ना प्रेजेंटेशन दिल्लें आमचे ST समाजान जो दोंगो राखून दवरलेलो ST समाज प्रेफिल कित्याक म्हणटा हांव आयज ते कितें म्हणटा ते मायनॉरिटीन येयल्ले आहा आवटसायड वॉटरांचेर हे वाडलेले आहा आनी आमचे ST समाज मायनॉरिटीन येयल्ले आहा फुडें कितें ST समाजाचें लास्ट टायम तेंच्यांनी प्रपोजल घातलेले की एक 3 का 4 वॉर्ड कितें आमचे ST डिक्लेअर करचे म्हणून आमचे मागणे ते आसतले आतां हेच्या फुडें की ST समाज तुमी डिक्लेअर करचो आनी तेजे कितें बेनिफीट आहा आमी बाकीचे आमचे ST समाजाचे कोण लिडर आहा हे आहा जे वेल वर्स आहा जेंकां नॉलेज आहा पळय एक्चुअली तो फुडें व्हरपाक जाय आमकां हे की तो ST समाजाचो हे डिक्लेअर जावचो झोन म्हणून कित्याक थंयसर पॉप्युलेशन कंट्रोल जावपाक जाय आतां थंय भरपूर आवटसायडर येवन हे जावंक लागला खूब जाणांक आमच्या ST समाजा वाल्यांक खबरच ना कितें चल्लां तें फाल्यां जर ते मायनॉरिटीन येयल्यार तेंचो हक्काचें उलयतले कोण आतां इन्स्पेक्शन केन्ना काडलां हेजें आतां सेक्रेटरी आमी डिस्कस करतले इन्स्पेक्शन इमिजिएटली ताका काडपाक लायला